आयज खूब आमकां खोशी भोगता, कित्याक जो आयज हॉट मिक्स हांगर जाल्लो आहा त्याच प्रमाणे म्हाका एक आनी खोशी भोगता जी हे हांगर फुटपायरे सगळ्या लोकांनी एग्रीमेंट केल्लेले आहा, सगळे रस्त्यार मायकलान ते पळयले आनी ताबडतोब आमकां पंचायतीक रिक्वेस्ट केले म्हणून आमी सगळे येले आनी तांकां ते भितून लांग दिले, कित्याक त्या लोकांनी समजांक जाय येदो व्हडलो ब्युटिफिकेशन रोड हॉट मिक्स केला, हांगर सगळे वेल्ल्यान काणक्याचे पर्राचे कलांगूट सगळे ट्युरिजम येवन वयता आनी खंयच्या खंय अशे दिसा हे सारखे न्हू म्हणून तेचेर आमी सुद्दां जे पयलीं येवन रिक्वेस्ट केल्ली आमच्या सरपंचान आमच्या एमएलएन बी हे तुमी करता ते सारखे न्हू म्हणून परत परत ते लोक रावता आनी तेचे पयलीं मायकलांनी मिडियाक दिल्ली 2-3 दां तुमी ते हांगर फुटपायरे कितें दवरतले आमी परत ते मुखार ते भरून चालूच रावतले म्हणून पूण काल तेणी परत ती मोहीम हाडली आनी आमकां दाखोवन दिली आनी आमी आतां केलां कितें जे जे हांगर पळय कितलीं शॉपां आहात कितें आहात तेंचे ट्रेड लायसन्स आमी सगळे चेक करतले आनी तांकां कायदेशीर आमी कितें आहा ते दितले। वेल्ला काणका आनी पर्रा हे दोनूय जाग्याचेर ब्युटिफिकेशन करपा खातीर आमी जे पावल मारलेले आहा दिलायला लोबो आमदार सरपंच मॅडम चारी चंदानन हरमलकर सरपंच सगळे पंचायतीचे मेंबर म्हाजो आदलो वांगडी झेडपी मनोज मोहन दाबाले आनी सगळे अशोक बाकीचे सगळे हिंगासर वॉर्ड मेंबर्स आनी स्थानीक हिंगासरले लोक ब्युटिफिकेशन केलें म्हणून जायना, ब्युटिफिकेशनाक मेंटेनन्स लागता, क्लिनिंग लागता आनी पर्रा मॉडल गांव जावचो म्हणून वेगवेगळ्या सेक्टरान आमी काम करता, वेदर इट इज एग्रीकल्चर, वेदर इट इज क्लिनिंग, वेदर इट इज गार्बेज कलेक्शन, वेदर इट इज कीपिंग द ब्युटी ऑफ द विलेज आसा तशी म्हणजे ग्राउंड+1 स्ट्रक्चर ओनली विलाज पंचायतीन जो टाउन प्लॅनिंगाक एक प्रपोजल धाडला की आमची विलेज आसा तशीच उरची, हे सगळी पावल मारतना हितून हातभार सगळ्यांचो लागता। ह्या रोडाची जे डिप्रेशन्स पडलेले बिकॉज ऑफ द अंडरग्राउंड केबलिंग ऑफ LT आनी HT हे दोनूय काम आयज सुरवात जाता हॉट मिक्सिंगाचे आनी तेजे भायर जे आमी पर्रा टिंटो आहा हो एक अबाउट 100 मिटर्स अंडरग्राउंड केल्लो आहा म्हणजे LT लायन अंडरग्राउंड नो वायर्स ऑन टॉप इवन जी हेची वायर जी आहा आमची इंटरनेटाची ती पासून अंडरग्राउंड घातलेली आहा आनी हे डेव्हलपमेंट जे आहा हे टप्प्या टप्प्यांनी म्हणजे आतां थिंगा कंप्लीट जाले काय आमी नेक्स्ट इज आमचो काणका जो मेन स्ट्रेच आहा तो कंप्लीट LT लायन अंडरग्राउंड म्हणजे वयर वायरी आसप ना अशें आमी प्रोग्राम स्टार्ट करतले म्हणजे काम सुरवात करतले। फुटपाथीचे पोंदाक सगळे केबल घालून तेजे पेवर्स काडून परत ले डावन करपाचें आहा जे तेजे उपरांत मागीर फुडें नागवा सर्कल कलंगूट मेन कलंगूट टिंटो अंडरग्राउंड जावपा खातीर सरपंचा कडेन आमी उलयतले म्हणजे ही जी कामां आहा इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट आनी ट्युरिस्टांक आनी लोकलांक बरें दिसपा खातीर हो एट ऑल द जंक्शन्स सो दे कॅन कम सीट go in restaurants, have proper parking spaces, cleanliness around that place is going to be our top priority. We will work on it.